थोड्या लोकांक कशें आसा सरकार इतक्या बऱ्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट करपाक लागला मोदीजीचे विजन आणि मोदीजीची लिडरशिप हाच्या सकयल 27 परत एकदा भारतीय जनता पार्टी येतले हे नक्की जाल्ल्या जाला काय ना ते जाला म्हणून थोडे जाण जाती आणि धर्म घेऊन भोंवपाक लागलेले हांव मुद्दाम सांगता धर्माच्या आधाराचेर डिवायड करप जातीच्या आधाराचेर डिवायड करप आणि तू हो तू तो अरे शेवटी डेव्हलपमेंट महत्वाची आसा आमकां डेव्हलपमेंट जर ना जाल्यार कोण कोणाचें पोट भरूंक शकना आमकां नोकरी जर ना जाल्यार कोण कोणाचें पोट भरूंक शकना सोशल सेक्टर स्कीम हे ते सगळे सरकाराचे आसतले पण भुरग्यांचो फुडार हो खूब महत्वाचो आसा भुरग्यांचें फ्युचर हे खूब महत्वाचें आसा आज मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टा वयल्यान आमी म्हणटा इंटरनॅशनल कार्गो वचपाक लागलेलो आसा इंटरनॅशनल कार्गो म्हणजे कितें तर थंयच्यान हांगासर तयार जाल्ले प्रॉडक्ट म्हणजे फार्मा इंडस्ट्रीतले प्रॉडक्ट मोपाचेर येता आणि ते US आणि ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड वता आता हाज्या खातीर शिकपी भुरगे कितें जाय ताका लॉजिस्टिकान डिप्लोमा केल्ले जाय थंयसर MBA केल्लो जाय BBA केल्लो जाय आमच्या भुरग्यांनी ते शिकचे हांगा खंय तरी आमकां हांवें परत सांगलें आमकां खंयच्या तरी जातीच्या कचाट्यात आणि धर्माच्या कचाट्यात आमचे भुरगे अडकलेले नाका आमकां भुरग्यांनी विचार करता आसतना म्हणजे खूब फुडलो विचार करपाक जाय तेंच्यांनी इंटरनॅशनल मार्केट तेंच्यांनी अशा पद्दतीचो अभ्यास करून हे भुरगे थंयसर जॉईन जाल्ले जाय आणि तो विचार आमचे सरकार करता आणि ताकाच लागून हाजो प्लॅनिंग करता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली आमचे सरकार तुमच्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर करीत आसा इन फ्युचर हांव परत सांगता तुमकां येता त्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात हांवें मुद्दामून म्हटलां म्हणजे मोपा पासून तुमचो मतदारसंघ सुरू जाता आणि त्या खातीर सगळ्यात व्हडलो स्कोप म्हणजे पेडण्याच्या उपरांत जर डेव्हलप जावपाक कोणाक आसत जाल्यार थिवी मतदारसंघाक आसा आणि ऑफकोर्स तो डेव्हलप जातलो हाजोय हांव सांगता कारण त्या दृश्टीन आमी प्लॅनिंग केलां कारण मोपा न्यू सिटी जी डेव्हलप जाता विच इज अटॅच्ड टू द कोलवाळे आणि थिवी मतदारसंघात आनीकूय अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळे म्हणजे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स आसतले लॉजिस्टिक्स आसतले म्हणजे फायनान्शियल हब्स आसतले हातूंत वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो नोकऱ्यो क्रिएट जावपाक लागल्या हांव आमच्या सगळ्या तरणाट्यांक आणि सगळ्या भुरग्यांक फ्युचरिस्टीक व्ह्यूच्या दृश्टीन विचार करून अशा पद्दतीचे नवीन एड्युकेशन घेवपाक सगळ्यांनी प्रवृत्त जावचे तांच्यांनी घेवचे आमच्या भुरग्यांचो फुडार उज्वल आसा एकच सांगता आनी परत एकदा म्हणजे ह्या परिसरातले आमी जे ब्युटिफिकेशन करता ते विदीन 1 year कंप्लीट जातले आमी म्हणटा 1 वर्स सोंपच्या पयलीं आमचो डायरेक्टर केदार हांगा आसा तो टायम टू टायम येवन इन्स्पेक्शनूय करतलो हांवें ताका हॉल तेवटेन आहलो तो मातसो हेवटेनूय शिफ्ट कर म्हटला परत माटो आनी घालचो पडोंक जायना म्हणजे दुसरो माटो आनी घालचो पडोंक जायना तो अटॅच आसपाक जाय जेणे करून वेवस्थीत रित्या देवस्थानच्या लोकांकूय विश्वासान घेयात तुमकां जशें जाय बट त्या बरोबर ते लोकांक बरे कशे उपयोगी येतले हाजो विचार करात आणि चडांत चड लोक तेजो उपयोग कसो करतलो हाजो विचार करून तुमी तो बांदचो शेवटी प्रोजेक्ट तुमचो आसा सरकाराचो न्ही प्रोजेक्ट आपलो म्हणात पयल्या दिसाच्यान तेन्ना तो बरो जातलो